नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. रुची उत्तर कन्नडाची हांतू आज हांव आता जे सीजन चल्ल्या म्हळ्यार साधारण फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यांतू गांवांतू वल्ले काजू बिब्बे, होड वांयगण ते जांभळे कलर, तदनंतर मस्का सांग हे मस्त मेळता. त्या खातीर मस्का सांग आणि वांयगण घालून सुके हे आज सांगता. तशीची दुद्या फुल्ल एक दुद्या कळे मेळताची. ते दुद्या फुल्ल दूध आवडनाशी लोकांक बी फुल्ल कळे भारी आवडता आणि ताका एक नमुन्या परंबळ उरता. तुम्ही खाऊन पळयल्यार आजकाल दुद्या फुल हे आरोग्याक अगदी फायदेमंद आसा म्हणून आमी वाचताची. ही दुद्या फुल्ल सलाड करच्याक नाजाल्यार सूपाक डेकोरेशना म्हणून घालताची. खावच्या बी जाता. हे खावचे फूल हे आणि दुद्यावालीक भरपूर कळ आयली उरताची. ते सर्वाचे दूध जात म्हणून ना देखून लोक ते कळे काढून सुमार इतले रांदपाक वापरताचे. तर ते कळ आसा पळय ते आमी हाडका तदनंतर बरेक धुका थोड कळ्या भितरी सान धवे किडे उरताची. ते खावच्या ना सम बेगीन ओपन करून पळोवका ते कळ कशें आसा म्हणून आणि मीठ लावन दवरचे. ताका एक सान अशी कोंबशे आयली उरता ते काडका आणि कळो दवरका. ते कळे मीठ लावन दवरून कडीरी तूप आणि मिरयां कण घालून भाजून घेतल्यार नाजाल्यार तव्यारी एक भाजचे म्हळ्यार बेजार जाता. सान उरता ते कळे म्हणून एक बड्डीक उठू तोपून घेतल्यार ते तव्यार घालून भाजच्याक बरें जाता, रुची जाता. अगदी हेल्दी हे जाल्यार सीजन वायज थोडे दिवस मेळचे मेळील तेन्ना चड नाशी खावका. सान चेडवांक आतां चेडवांक दूध आवडना जास्त करून. थोडे जणांक दूध आवडनाशिल्ल्यांक बी हे कळे फुलां जे कसले केल्यार आवडता तशी फोडी करून तांकां खावच्या दिल्यार रुची जातली. तदनंतर आतांचे सीजन हांव थोडे सांगिल्लें म्हण की वांयगण उरता, मस्का सांग उरता. ते कांदे घालून सुके केल्यार रुची जाता. ते अगदी ससार ताका कोथंबरी मासोलो कोथंबर आणि मिरसांग भाजून घेवची आणि सोय घालून मासोलो वांटून घेवचो. तदनंतर मस्का सांग शिजोवची. मस्का सांग शिजत आयले भितर वांयगण बेगी शिजता ते आणि तरणे पळोवन घेवका. होड वांयगणान तुची कळता तरणे खंयचे जून खंयचे म्हणून साधारण कळतात तट्ट पळोवन. त्या प्रकार तरणे घेवचे आणि वल्ले काजू बिब्ब्यात मेळताचे. ते काजू बिब्बे हुन उदकान घाल्यार पुरो 5 मिनटान तेजे सोल सोलचो जाता. ते कडीर घालचे वल्ले काजू बिब्बे घट भितर शिजताचे आणि मासोल घालचो, मीठ घालचे आणि ते सुकेशे करचे कांदो घालून. काम मस्त ना जाल्यार रुची एक तोंड लावणी तयार जाता. तांतू बिब्ब्या फ्लेवर येता आणि मस्का सांगेच फ्लेवर येता. कांदो घालून उरता बरें जाता. थोडे सीजन वायज हे मेळना दुद्या बी मेळना जाल्यार आमगेले काजू बी जी आमी पॅकेटान मेळता सुकिली ती बी घाल्या जाता. इतले रूच जायना जाल्यार बरें जाता. ते तुम्ही करून खावन पळोविता. धन्यवाद.